एकटा उलया पहिले बाकीचे बसा पण क्वेश्चन घेत हांवें स्पीकर सराचो for you to decide. A question listed in the present sitting of the House cannot be is sought to be postponed. Under which rule can you postpone a question when it is listed for today? Number one. Number two. Speaker sir, under rule 307. सदस्य पण एक गोष्ट ऐकून घ्या पहिली. तुम्ही चार जण उभे राहिले जर हांव कोणाचे ऐकून घ्या. एक मनीस एक पार्टी उभे राहा आपले म्हणणे मांडा तुम्ही. Point of order under rule 290. पहिले आता बसा सगळ्या. Under rule 290 point of order. प्लीज बसा सगळे पहिले. मग एक अनाउन्समेंट करपा जाय. बसा सगळे पहिले प्लीज. सगळे बसा. बसा बसा. मंत्री मंत्री एक मिनिट बसा. Honorable members, I wish to remind the House of certain important legal and constitutional boundaries that govern our discussion in this assembly. To begin with, details relating to victims of offences under the POCSO Act, the Goa Children's Act, and similar laws cannot be sought or disclosed. These enactments expressly safeguard the identity and privacy of victims, and this House is duty-bound to uphold such a protection. Further, the personal finances, relationships, and private life of any individual fall within the ambit of the right to privacy, which is guaranteed and protected by law. No person or authority is entitled to infringe upon this right, except in accordance with law. The members of this House and the House itself are not exceptions to these principles and are equally bound by legal protections. Honorable members are also expected to exercise restraint in their remarks and to refrain from making statements that are defamatory or that undermine the dignity and reputation of any person. I must also reiterate that matters which are sub judice and pending consideration before courts of law are not open for discussion on the floor of this assembly. Lastly, whenever information is sought, members are required to clearly indicate the specific provisions of the rules of procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly, under which such a information is being sought. I trust that all honorable members will respect these principles and conduct the business of this House with due regard to the law, constitutional values, and the dignity of all individuals. Because of point of order. Sabhavati Mashay, under rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to make correction in Star Elective number 8A. A to be read as, there is only one museum under the Directorate of Museum, that is Goa State Museum, presently functioning from old Secretariat building. Because sir, पहली स्वातेर point of order, तुयेन आमका पहली स्वातेर दोन point of order है. पहलो कि जो rule मुख्यमंत्री कोर्ट केला under rule 42. ना बात बोस मरे दो कितना स्टार्ट को उबराव ना माचराव मरे माचराव. Under which rule, when a question is already admitted and there is already listed that he is postponing that, I fail to understand. दूसरे speaker sir, आता मुगेले LAQ 114 unstart. आता तुये जे सांगला, तू custodian of the house and you cited certain rules. Now I want to know, Honorable Speaker, otherwise I will be forced to move a breach of privilege. On the first day of this new year, ही नई शुरुआत करू पडटली. 114D जे प्रश्न आहे इंचारले about cabinet meetings आणि ex post facto approval जे या सरकाराचे pet phrase post facto approval. Speaker sir, आज ये माका आन्सर कित्याक दिलना? ये disallow under what section? येच प्रश्न जेन्ना आहे 2024 तेन्ना इंचाले हेजो आन्सर दिल्लो. आतां कितें गोड जाला जे हे मंत्री आणि मुख्यमंत्री हायड करपाक सोदता. Under what? This is my right as a legislator. Do I have to write to the President of India how the functioning of the assembly is happening?
स्पीकर सर जेन्ना आमकां उत्तर दिना मुखेलमंत्री इट इज युअर राईट वॉट आर यू हायडिंग जे कॅबिनेट अप्रुवल आमी जे मागलोले हे कित्याक हे क्वेश्चन डिसअलाव केला हे कसली लोकशाही ही लोकशाहीची हत्या आणि ऑनरेबल स्पीकर हेजेर म्हाका तुम्ही सांगचे जे हे क्वेश्चन कित्याक डिसअलाव केला ते अंडर वॉट रूल जे क्वेश्चन आले म्हाका कॅबिनेट मिटिंगाचे मिनट्स जाय म्हाका पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिलाय तेजे मिनट्स जाय हेच प्रश्न स्पीकर सर हे हांव दिता हेच प्रश्न जेन्ना आमी हे कोरोस आदी दिल्ले हे जो आन्सर दिल्लो हांव सगळे घेवन येला हे हेजेर जेन्ना वॉट इज मुखेलमंत्री ट्रायंग टू हायड वाय आर यू हायडिंग स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही हांव पयलीं सांगता की अंडर रूल 49(2) आयचो जो क्वेश्चन आशिल्लो तो पोस्टपोन केला तेका आन्सर आनी अपडेट करपाचो आसा कारण ते आन्सर अपडेट करून हांवें हो काय खंयसर आमकां हायड बीट काय करपाचें ना हेजे उत्तर जे आसा ते शुक्रार दीस ताका सकाळी फुडें दिता म्हटला पयलीं तूं वयतालो तेजें सांगता न्ही स्पीकर सर त्या ती हो क्वेश्चन पयलो येता तो 11:30 ताजें उत्तर ताका क्लियर कट दिता खंयसरूच आमकां उत्तर दिवपाचें नाचें ना म्हणून म्हटला इट इज 2A जो आसा हे पोस्टपोन केला रेस्ट ऑल बाकीचो तुमच्यान सांगूं येता हे कॅबिनेट मिटिंगीचे स्पीकर सर एक मिनिट मुखेलमंत्रीन हे आपणा दिवपाक नाका म्हणून ऑलरेडी देर इज नो आय विल मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बिकॉज लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट इज मिसगायडिंग द हाऊस हे क्वेश्चन अँड व्हॉट इज डिसअलाव जेन्ना ताका सांगात रूल I want the answer of this question. म्हाका हेजो जबाब जाय 37:15 वाच Speaker sir, हांव सांगता तुका the legislature is misguiding this house. स्पीकर I सर will move a brief of सर privilege. क्लियर कट आसा The रूल same answer was given. हांव सांगता तू रागार जायनाका मातशें आयक. अरे रागार जावपाचो आयक मरे. प्रश्न देना. Speaker sir, According to एक the minute. rule तू चल. Speaker sir, one minute. मुखेलमंत्री बाब चड रागार जायनाका. आतां सोकाणी आमकां हिंगा तूं जेन्ना रागार जाता लोक आमकां हिंगा उलोवपाक स्पीकर रागार सर दिता. प्रेशर वाडोवन घेता स्पीकर सर हांव प्रेशर वाडोवन घेना प्रेशर जो वाडयता मुखेलमंत्री बाब सांगता तेका. मुखेलमंत्री बाब फाल्यां युरी बाब तिळगूड घ्या गोड बोला सोकाणी सारको टाक्को हे जायनाका हेजेर म्हाका हें दी हे हांव टेबल हांव कोता सांगता तर बस तुमी उलोव म्हाका एक सांग आयक मरे पळय, सोंपोनी विजय बाब एक मिनिट विजय बाब पळय तुम्ही कंटिन्युअसली समज जर तर उलयत रावले जाल्यार म्हाका तुमकां रूल बी कोट करून सांगपाक मेळचें ना तुम्ही कंटिन्युअसली उलयत रावता आयकोपाची थोडी तयार दवरपा जाय आतां तुमी जो पळय क्वेश्चन जो पळय आतां पळय काडले न्ही कितें की जस्ट तूं युरी बाब तुका मुद्दाम सांगता हांव तूं 37 रूल 37:15 पळय 37:15 हय जालें स्पीकर सर हांव एक टेबल कोता एक टेबल कोता कसली सिक्रेसी आसा हिंगा कितें चल्ला कसलो गोलमाल चल्ला ह्या कॅबिनेट मिटिंगे म्हाका आन्सर दिल्लो ह्या 2 वर्सांनी कसो गोलमाल चल्ला कित्याक इन्फॉर्मेशन कॅबिनेट मिटिंग आणि पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल यू ऑल आर युजिंग पब्लिक मनी इज ड्रेन दुसरे मनशाक उलोवपाक दी हे तुम्ही कित्याक दिना हेजो आन्सर दिल्लो हेज आन्सर ऑलरेडी दिल्लो अरे आमकां एक कॅबिनेट म्हणजे दिस इज नथिंग बट युअर हो जो मुखेलमंत्री लागलो ऑनरेबल स्पीकर दिस इज अ हाऊस गवर्नड बाय यू I request Honorable Chief Minister not to give instructions to Legislature Secretariat. This is not in the interest of this House. आणि ही लेटर मातशे ऑलरेडी हेजो जबाब दिल्लो कॅबिनेट मिटिंगाक कितें जालें कितें गोड कितें जालें वाय आर यू रिफ्रेनिंग कॅबिनेट मिटिंगे आमकां नोट मेळपाक अधिकार ना स्पीकर सर अधिकार ना स्पीकर सर कालू हे अशेंच बोवाळ घालपाक लागले तो ब्रिज फायर आनी हाजो जो आहा पळय न्ही ताचो इश्यू ना म्हणून 202 हातूंत क्लियर कट आरपोराचो इन्सिडंट मेन्शन केलो काल पयलींच गव्हर्नर मेन्शन केला मेन्शन केल्ल्या कालूय बोवाळ केलो भायर सरल्या बरें मर्डर केस मर्डर अरे हाजेर स्पीकर सर ताका सांग गव्हर्नराच्या हितून मेन्शन करिना अरे गव्हर्नराचे तुज्या भाशणांतल्यान येतले मेन्शन करिना अरे ते कशें मेन्शन करतले मेन्शन केला स्पीकर सर मुखेलमंत्रीन ह्या कॅबिनेट नोटीन कितें केला
कित्याक दिवपाक सोदना स्पीकर सर कितें टॉप सिक्रेट आहा खूंय गडबड आहा खूंय गोलमाल आहा हे कितें स्पीकर सर हो क्वेश्चन शुक्राराक घेता म्हणून सांगला सिक्रेट आसपाचो प्रश्न येयना हांव उलयतां. येतो समजा ह्या कॅबिनेट मिटिंग धाकटा शुक्रारी शुक्रारी सांगता नोट दिला एक काम करता तुम्ही आयक हे तुमकां क्वेश्चन आवर पळय क्वेश्चन आवर क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब करता क्वेश्चन आवर अननेसेसरी डिस्टर्ब करता पळय स्पीकर सर आमकां चेक करपा लाय your disallowing question करपा लायता इतली सिक्रेसी किती झाली स्पीकर सर गव्हर्नराच्या एड्रेसाक काल तुम्ही उलयता. मेन्शन केला काल अननेसेसरी तसोच बोवा घालपा लागले आयजूय बी तेच करपाक Speaker, sir. क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब करतात बसा सगळे बसा बसा सगळे बसा बसा एक मिनिट बसा बस एक मिनिट बसा विजय बाब येते किती जालते हांव पळयता किती जालते पळयता आनी एक मनीस पळय अरे स्पीकर पाय उबो मरे कितें स्पीकर पॉवर कितें करू आपूं स्पीकर सर पॉवर बुक हे 37 जो पट सेक्शन सांगला 37:15 it says it shall not seek information about matters which are nature in secret कसले सिक्रेट आहे कॅबिनेट फुडलेवाद 3 वर्सां तुवें ह्या डिसिजन फुडलेवाद कितें आहा फुडलेवाद हे तुवें 2024 इन्फॉर्मेशन दिल्लो आहा अरे ताच्या फुडलेवाद सगळे कॅबिनेट डिसिजन सिक्रेट हा त्यात पळय तुम्ही अशा पद्दतीन जर तुम्हाला केले न्ही सांगता हांव म्हाका पळय सांगता कितें जाता मायक पळयता ऑर्डर झाले माईक ऑन जायना माईक चालू आहे. एक मिनिट विलेश झाला स्पीकर सर अंडर रूल उलय आता बाकीची बसा विरेश बाब बस प्लीज एक मिनिट तेव्हा बोला न्ही. एक मिनिट अंडर रूल 290 आई एम रेजिंग अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर फर्स्ट थिंग स्पीकर सर 100 पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही इज अलाउड क्वेश्चन मरे माती शिकय तांकां एकदा उलय, मनीस उलय. वेन यू आर ऑन द उलय. स्ट्रीट यू कांट बी डिस्टर्ब उलय. नंबर 1 नंबर 2 स्पीकर सर ओय कोण म्हाका शिकयता स्पीकर सर 37 रूल 37 जो तुम्ही 15 सबसेक्शन 15 साइड केला इज अबाउट सिक्रेट सॉल्ट पेनान सिक्रेट काय ना 25 लोक मेले तातून सिक्रेट काय ना किती सिक्रेट एक मिनिट आणि हो सांगता Speaker, सर तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर Speaker, sir, I am on my feet. त्याका सांग Sir, I am on my feet. केला 2A तो फ्रायडे घेता म्हणून फ्रायडे आम्ही पयले स्पीकर सर मोदीच उलयता आता ह्या विशयाचेर बसयता क्वेश्चन नंबर 1 Sir, 49 to Start कर. a question shall be replied Sarkar. from the state on which it is. One 49 to 1 हे बसना स्पीकर सर जे 49 to 1 ते बसना बरोबर ते आहे. बसना on the day या it is गोष्टीचे listed, चढ it has उलोवप been जालें. answered. If the information required by the member is not available, minister shall state the position accordingly. What information? ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन What is the information? आमकां जेन्ना ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन त्या क्वेश्चनाची But that does not allow you to postpone it. अरे additional information जायते भाषिक होते स्पीकर सर जायते Allow the postponement. प्रिपेअर करतले Start the question. क्वेश्चन नंबर 1 I would like to take the LEQ number 1C, water requirement for Mormugao constituency. मंत्री सांग मरे. People सकल provide केला speaker sir, provided that the speaker may in the discretion allow such matters being raised in the house. concerned. Answer as per the Speaker sir, म्हाका इतलेच कळपाक जाय आता आमी ह्या हाऊसान आसा Speaker sir, answer as per the content पण reply. स्पीकर ते कित्याक कोर्टान गेले कित्याक हे जो सरकार आसा तो सरकार आयकना आणि अशें समज जालें सगळी कोर्टान गेले सबज्युडिस मॅटर म्हणटाले काय आन्सर करची ना स्पीकर सर तुमकां रायट आसा आणि फ्रायडे घेता म्हणून तुमकां रायट आसा Speaker sir, म्हाका question आयकुपा येना. अशें सबज्युडिस म्हणटाले Question आयकुपा येना. सो हो अधिकार स्पीकर सर तुमचे कडेन आसा सर
ह्या विचार क्वेश्चन विचार. तुम्ही स्पीकर सर आन्सर हे करपाक जाय आमकां ऑपोजिशनाक विचार सर आज प्रत्येक इश्यू जे आसा ते बस, बस. हेचे रुलींग दिवची स्पीकर Please बस. सर तुम्ही आमकां ऑपोजिशनाक घेतले Please बस. आमकां तुम्ही सपोर्ट type करतले बस मातशें तरी दाखवता. आधार बस. दितले लोकांक आधार दितले Please बस, विरेश बाब बस. सबसिडीज मॅटर आसा काय घेवपाक मेळची ना विरेश बाब बस. तुम्ही जो रूल उलय. केला ते भशेन Speaker sir, Question number 1. रुलींग दिया न्हू स्पीकर सर तुम्ही स्पीकर सर तुम्ही रुलींग दिया एक. Water is बस तुमच्या प्लीज जागी बस ruling दिया विरेश बाब बस की तुम्ही घेतले म्हणून अरे बाबा, हो रूल सुरेश. तुमचा 72 ऑफ तुम्ही काल न्यू बुक दिला नवीन सर, सारको ब्लू सारको चकचकीत बुक दिला ह्या बुकार तुम्ही सर. आसा हे माझे न्हू ह्या बुकार आसा उदक म्हणटा ते सगळ्यांक आयज इम्पॉर्टंट. कोणचा क्वेश्चन It is a necessity. 1C. Minister केलं. Speaker sir, answer as per e-content reply. Speaker sir, आयज उदक म्हणटा ते एक नेसेसिटी आसा and it is not luxury. आयज जे उदक जे आमचे बेसिक नीड ऑफ लायफ आसा आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता आनी तेज्या पयलीं उलोवच्या पयलीं हांव मुद्दाम आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय जे एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर आसा एनर्जेटीक आसा भरपूर काम करता जे आयज गोंयचें नांव एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर येयलेलें आसा जो पर्पल फेस्ट तेणें ऑर्गनायज केलेलो आसा अशें खूब भाशेनचें बरें बरें काम करपाक लागलेलें आसा आनी इवन इन वॉटर ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्ट्रीच्या अंडर सुद्दां भरपूर बरी कामां तेजी स्टार्ट जाल्लीं आसा बट मुद्दाम हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता जे एक्चुअल जे त्रास आयज आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता आयज हांव अक्षरशः हे हावजा भितर ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाज्या बरोबर आनी आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा बरोबर जे इंजिनियर्स आसा तेंच्या बरोबर ऑलरेडी 2 मिटिंगे घेतल्यो जे इश्यूज असलेले तेजे भितर आमचो वास्कोचो आमदारूय आसलेलो हांवूय आसलेलो आसून सुद्दां मिटिंगे घेवन सुद्दां अजून पर्यंत तो इश्यू सॉर्ट आउट जावना खंय तरी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंय तरी म्हाका दिसता फाटीं पडलेले आसा तेंचे इंजिनियर्स आसा ते खंय तरी फाटीं पडलेले आसा इन्स्ट्रक्शन मिनिस्टरान दिल्या उपरांत सुद्दां आयज पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना आयज हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जी मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी आसा जे सावथ गोवा सालोलीम डॅमाचेर जे उदकाचें प्रोडक्शन जाता ते उदक मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता सड्याचेर पावता बोगद्याचेर पावता जेटीचेर पावता हर्बर पावता म्हळ्यार हे सगळी टेल एंड म्हळ्यार लास्ट शेपटी जी लास्ट टेल एंडा कडेन उदक पावता हे उदक पावता म्हटल्यार आमकां थंयसर फक्त सकाळचे 1 वर उदक मेळटा फक्त 1 वर उदक मेळटा तेवूय बीन सकाळचे 6:30 ते 7:30 हेज्या वयर आमकां उदक मेळना आख्खो आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली सडा जेटी बोगदा हर्बर हे सगळे लोक त्रासान आसा आयज आनी आयज ज्यो म्हाज्यो थंयसर सकाळी फुडें जे स्कुलाक वयपाक भुरग्यांक तयारी करूंक जाय कामाक वयपाक आपली तयारी करूंक जाय हेंकां सकाळचे फुडें हे सगळे सोडून म्हाज्या भयण्यांक म्हाज्या आवयंक म्हाजे सगळे यूथ हेंकां सगळ्यांक उदकाच्या फाटल्यान लागचो पडटा आनी हे उदक साठोवपाक लागून कितें 1 वरा भितर उदक वयतलें ते उदक स्टोर करपाक लागून सकाळी 6:30 ते 7:30 वरां 1 वर उदक येता सो हांव जे त्रास आयज म्हाजी भयणी म्हाजी आवयो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन काडटा ते हांव जाणा सिनियर सिटीजन डेली म्हाज्या ऑफिसा कडेन हे लोक येवन म्हाजे कडेन अक्षरशः पांयां पडटा म्हणजे कशें म्हणून आमी चलोवपाचें 1 वर उदक आनी तेजे भितर सगळ्यांक व्हडलो म्हणटा ते त्रास जाता जेन्ना तुमचो खंयसरूय ब्रेकडावन जालो सालोलेम ब्रेकडावन जालो नाजाल्यार आमचो वेर्ना ब्रेकडावन जालो MBRाचो पावर कट डावन जालो या कितें जाल्यार तेज्या उपरांत ते रिस्टोर करपाक जाय उदक सप्लाय टू मुर्मा गोवा हे ताका कमीच कमी 4 ते 5 दीस लागता आनी हे 4 ते 5 दीस परत आमच्या मुर्मा गोवान उदक आसना कित्याक आमी टेल एंडाक आसा आमी लास्ट तुमची शेपटी सो हे टेल एंडाक असल्या कारणान हो त्रास आयज आमी थंयसर भोगता हांव तुमकां एप्रिशिएट करता मिनिस्टर कित्याक ज्या प्रमाणे तुमी काम केलें सावथ गोवा एज म्हाका म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सावथ गोवा भितर सालसेटी भितर आनी अदर पार्ट्स ऑफ सावथ गोवा हांगा 24 वरां तुमी उदक दिता 24 वरां उदक दिता जे सालोलेसून येता ते बट मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाज्या जी टेल एंडाक असल्या कारणान म्हाका थंयसर 1 वर सुद्दां उदक दिना आनी जी आमची कॅपेसिटी आसा 12 MLD या 12 MLD तुमचो फिगर सांगता जो ओल्ड फिगर
आताचो न्यू फिगर पळोवपाक गेल्यार हे 15 MLD जावंक जाय बट 12 MLD सुद्दां असून आमकां 12 MLD उदक मेळना कित्याक मेळना हे तुमकां क्वेश्चनान विचारता आनी स्पेशली जेन्ना आमचो फेस्टिवल आसता जशी गणेश चतुर्थी जाली आमचो दिवाळी आसता क्रिसमस आसता हालींच आमची लक्ष्मी नारायण देवळाचो व्हडलो फेस्टिवल आसलेलो तेन्ना सुद्दां आमकां थंयसर उदक ना असले जेन्ना त्योहार आसतात तेन्नाच तुमचे कडेन उदक आसना आमच्या लोकांक दिवपाक आनी तेन्ना सगळ्यांक चड सफर जाता ते आमी सफर जाता मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी सफर जाता आयज तुम्ही स्टेटमेंट केलेलो आसा वी आर ऑल आर प्राऊड ऑफ यू मिनिस्टर कित्याक तुम्ही आख्ख्या गोंया भितर फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तुम्ही 18 वरां उदक दितले बट एवरेज तुम्ही सांगलेले आसा 12 वरां ही उदक आमी सगळ्यांक सप्लाय करतले एक्चुअली सगळ्या गोंयकारांक मेळटले म्हणून हांव तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता हात जोडून विनंती करता म्हाका तुमची 18 वरां आनी 12 वरां नाका स्पीच दिता आमकां 12 वरां नाका म्हाका तूं मुर्मगांवान फक्त 3 वरांत उदक दी फक्त 3 वरां उदक दी हांव सॅटिस्फाय आसतलो म्हाजे लोक सॅटिस्फाय आसतले हांवें लोकांक एश्युअर केलेलो आसा 6 वरां उदक दितलो म्हणून बट सद्याच्या परिस्थितीत म्हाका फक्त 3 वरां उदक दिल्या पुरो मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हे तुमचे कडेन हांव विनंती करता आयज हावजा भितर स्पीकर सर हांव क्वेश्चन म्हाजो विचारतना वन एज पर द आन्सर प्रोवायडेड मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी डेली वॉटर रिक्वायरमेंट इज 12 MLD जो तुमचो फिगर आसा एक्चुअली इट इज 15 MLD and for that Verna MBR should get 81 MLD per day. I would like to ask Honorable Minister for Drinking Water in order to get the required 12 MLD water for Murmagaon constituency and 81 MLD at Verna MBR or should be the total water production per day in MLD at sources Salolim and whether the same is achieved. If yes, then why we don't get regular water? If not, what are the reason? Speaker sir, honorable MLA आपले issues आयज रेज केल्ले आसा and ह्या विशयाचेर ते पयलीं म्हजे कडेन उलयल्ले आसा ह्या 3 म्हयन्या भितर 2 फावटी ब्रेकडावन जाले आनी ह्या ब्रेकडावन जेन्ना जाता तेन्ना ही पायपलायन बंद करची पडटा आनी ताच्या नंतर ती परत चार्ज जावपाक लोवर लेवल आसा ते सगळे फील जायत वता प्रत्येक जण आपले मॅक्झिमम घेता आनीक मार्मुगांव ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सडा जातले किंवा आमचे बोगदा जातले बाकीच्यो ह्यो एरियाज आसा त्यो हायर अल्टिट्यूड आसा आनी तांकां ते पावपाक उशिरा जाता आनीक ही जी लायन आसा आमची ती लायन आसा ती सादारण 35 वर्सांच्या पयलीं एंड वी सी ऑफन ब्रेकडावन वीच वी कॅनॉट अवॉयड आणि एक फावटी एक दीस जर ब्रेकडावन काडपाक घेतलो जर जाय जाल्यार ह्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात त्यो 1-2 दिसां भितर परत जातात पण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा समटायम्स ओन्ली सगळेच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ना अशें ना म्हणजे बायणां हांगा जी लोवर लेवल आसा ती बेगीन पावता वयर सड्यार उशिरा लागता ताचे खातीर आमी कांय मेजर घेतलेले आसा नाव ही हॅज आस्क्ड म्हणजे कितें फॅक्टर्स आसा तुमी हे म्हणजे कशें अरायव करतात तुमी असेसमेंट कसो करतात द वॉटर डिमांड ऑफ मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इज असेस्ड टेकिंग इनटू अकाउंट the projected resident population, floating population, institutional, commercial population, industrial units, industrial demand, defense, अशे खूबशे हातूंतल्यान आमकां वॉटर असेसमेंट केल्लो आसा आनी दिस इज बीइंग असेस्ड एज 12 MLD आणि म्हाका दिसता की टोटल जर मार्मुगांवाचे रिक्वायरमेंट आसा इट इज 81 MLD एंड इफ यू म्हजे कडेन हो जो चार्ट आसा तो ऑक्टोबरा सावन डिसेंबरा पर्यंत आमी वॉटर सप्लाय केल्ले आसा रिक्वायरमेंट जर 81 MLD आसा जर जाय जाल्यार सप्लाय आसा ती बिटवीन 77 to 80 समटायम्स 1 MLD 2 MLD एंड ड्युरींग द ब्रेकडावन ती म्हाका दिसता की 24-25 MLD आमकां कमी जाता बरोबर आसा पण ते आमी परत एक फावटी दिस इज नॉट ऑलवेज नॉट द सिच्युएशन आता हे उदक जे कमी जाता ते पर्टिक्युलरली तुज्या एरियेन भितर पावता म्हणल्यार कमी जाता सो वी हॅव टेकन सम मेजर्स आता हे सगळे उदक येता पळय न्ही ते साळावले धरणाच्यान येता आनी साळावले धरणाचे अप टू वेर्णा आयले नंतर ते परत एक फावटी हांगच्यान डायवर्ट जाता सो 81 वी आर ट्रायंग टू फ्लश इन 81 MLD ऑफ वॉटर आणि तुमचे जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात तातूंत भितर
Marmua constituency requirement 12 MLD as assessed now. Vasco constituency 20 MLD. Dabolim constituency 22 MLD. Kotalim constituency 23 MLD. असे रिक्वायरमेंट आसा पण बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तितके प्रमाणात आमकां प्रॉब्लेम जायना ती तुजे सो टू अवॉइड दीस आमचो एक व्हडलो प्रोजेक्ट जो ऑनगोईंग आसा इट इज वर्थ इज 443 crores आणि हो कंप्लीट जाता दिस एप्रील मोस्ट ऑफ दी कम आता आमचे साधारण 70% ऑफ दी वर्क इज डन आणि हातून भितर कितें कितें आसतलें पळयात आमकां ह्या मारमुगांव तालुक्यान भितर ताचे बेनिफीट कितें आसतलें एक म्हणजे मारगांव टू वेर्ना जी पायपलायन आसा 1200 mm ती डाया आसा ती तुजी MS ती नॉन करोजिव्ह आसा आनी ती इज वर्थ इज 100 crores वर्क तातूंत भितर आतां 70% ऑफ दी वर्क जाल्लें आसा आनी वी एक्सपेक्ट टू फिनिश इट एंड हँड ओवर एंड चार्ज दी लायन बाय दीस एप्रील सो एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट इन एप्रील दुसरो जो आमचो महत्वाकांक्षी असो प्रोजेक्ट जो आसा तो MBR मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वेयर द एक्झिस्टिंग रिजर्वेयर इज ऑफ 10,000 cubic meters आता हाका इन एडिशन टू दॅट we are constructing another 20,000 cubic meters its worth is 30 crores आणि हो जातलो परत एक फावटी क्वेश्चन एप्रिल मागीर घालता न्हू तो क्वेश्चन तुमचे आसा तुमच्या न्यू प्रोजेक्टाचो आता स्पीकर सर जे प्रमाणे आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला पळय हो टेबल म्हाजे कडेन आसा हो टायम टेबल जो तुमी म्हाका दिल्लो आसा म्हाजे कडेन आसा 1 ऑक्टोबर टू 11 जानेवारी आयज आमी 13 जानेवारी आसा अप टू 11 जानेवारी पर्यंत हाडलेलो आसा 4 म्हयन्याचे हेजे भितर जे आमचे रिक्वायरमेंट आसा मुर्मुगांवचे ते फक्त 12 MLD तुम्ही आता मेन्शन केले वास्कोचे 20 MLD दाबोलीचे 23 कुट्टाळेचे 24 हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले उदक वयता बट मुर्मुगांवान फक्त 12 MLD आणि हे 12 MLDचे जेन्ना उदक आमकां पावोंक जाय जो चार्ट तुमचे कडेन आसा तोच चार्ट म्हाजे कडेन आसा तुमचे प्रोडक्शन जावंक जाय 280 जेन्ना तुमचे सालावले प्रोडक्शन जातले तेन्ना तुमी आमकां वेर्ना 81 MLD उदक दितले आणि जेन्ना 81 MLD उदक मेळटले जाल्यार तेजे भितरले 12 MLD आमकां मेळोंक जाय मुर्मुगांवाक बट आयज ऑक्टोबर 1 तारीख ते जानेवारी 11 तारीख पर्यंत घेवपाक गेलो चार्ट पयलो पळय सगळो मार्क करून हाडलाय तुमचे प्रोडक्शन जाता सालावले तेजे भितर डावट ना प्रोडक्शन तुमचे 300 जाता 280 ची गरज आसा 300 प्रोडक्शन जाता 325 प्रोडक्शन जाता बट जेन्ना वेर्ना आमकां 81 मेळोंक जाय जाल्यार ऑक्टोबर 1 ते 11 पर्यंत जर पळोवपाक गेले सदांच आमी मायनसान आसा केन्नाच आमकां 81 म्हणटा ते मेळना सदांच आमकां कमी मेळ्ळेले आसा 63 60 69 अशें मेळ्ळेले आसा आणि हे प्रोडक्शन सदांच मायनसान मुर्मुगांव येयलेले आसा होच फिगर तुमचोच फिगर दाखयता हांव दुसरो फिगर दाखयना अशें कित्याक लागून जाता ऑन स्पीकर सर हांव आन्सर दिता तुम्ही मदींच तोडलो म्हाका आता आमकां पयलीं जर जाय जाल्यार लास्ट फ्रॉम 7th January onwards because there was a breakdown आता ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा एज आय हॅव सेड इट इज सिच्युएटेड एट म्हणजे अल्टिट्यूड हायर अल्टिट्यूड बाकीचे सगळे कडेन पावले नंतर तुमकां पावता वी आर ड्रॉइंग सम स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर दीस आमी त्या खातीरच सांगता की आमी जो 10,000 cubic मिटर्साचो प्रोजेक्ट आसा एक आसा ताच्या भायर इन एडिशन टू दॅट वी आर पुटिंग अप 20,000 cubic meter MBR हाची कारण कितें जातलें एखादे वेळेस जालें ना जर जाय जाल्यार दीस वॉटर वील गो डिरेक्टली टू यू सो ताचे खातीर आमी स्पेशल अरेंजमेंट करता आय अंडरस्टँड युअर जेन्युन तुज्या ऑफिसान येतात लोक येतात कारण दिस इज नॉट अ सिच्युएशन ऑल अक्रॉस अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ मारमुगांव त्या खातीरच आमी केन्नाय खंय कितें प्रॉब्लम आयले जर जाय यू आर दी वर्स्ट सफरर अँड तुम्ही ऑफन म्हजे कडेन येतात आनी तातूंतल्यान आमी मिटिंगूय घेतात सो विथ दीस जस्ट एक मिनिट म्हाका दी ह्या कारणान तुमची ही पायपलायन जी जातली ती आसतली थर्ड आमी कितें केल्लें आसा फ्रॉम वी आर लेईंग अनदर पायपलायन ऑफ 1000 MS हातूंतल्यान सादारण वेर्ना टू दाबोलीम जी एक्झिस्टिंग आसा आणि जे फ्रिक्वेंट ब्रेकडाऊनय जातात ताका आमकां एक सोल्युशन मेळटलें आनी एक अल्टरनेटीव लायनय आमकां मेळटली ताचे भायर फोर्थ प्रोजेक्ट दॅट वी आर गेटिंग इज एडिशनल पंपिंग स्टेशन्स एट वेर्ना हातून भितर आता आसात ते आमचे कडेन 6 पंप्स परत एक फावटी स्टार्ट करपा खातीर वी वील पुट अप अनदर 6 पंप्स सो दॅट आमकां जे आसा ताची डबल दी क्वांटिटी वी वील बी एबल टू फ्लश क्वेश्चन म्हाजो सेकंड आसा तो तुमकां हांव विचारता फर्स्ट क्वेश्चन म्हाका कंप्लीट करून न्हू
आता तुम्ही तुमका फर्स्ट क्वेश्चनाचे किती उरलं ते सांग. What do you want from the first question? टाइम टेबल Ask a specific question. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आता मुद्दाम हांव विचारपाक सोदता आमचे वॉटर शॉर्टेज सडा कित्याक लागून सगळ्यांक नंबर 1 पॉइंट आमचे कडेन 5000 क्युबिक मीटर MBR आमचे सड्यार आसा मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वर तेजे उपरांत दुसरो नंबर 2 नंबर्स 800 क्युबिक मीटर GLR आसा ग्राउंड लेवल रिजर्वर हेवूय आमच्या सड्याचेर आसा मुद्दम हांव तुमकां फिगर दाखयता तुम्ही जे म्हाका आन्सर केला 650 क्युबिक मीटर ओवरहेड रिजर्वर आसा 300 क्युबिक मीटर GLR आसा 150 क्युबिक मीटर OHR आसा 650 क्युबिक मीटर OHR आसा 300 क्युबिक मीटर GLR आसा हे सगळे माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सड्याचेर बोगद्याचेर जेटीचेर हे सगळे माझे ओ टँक्स आसा बाकीचे मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वर आसा हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता बाप हे संकल्प सगळे जर करतले जाल्यार आमकां 12 MLD जाय बाप तुझा प्रश्न किती तो विचार मंत्री हेजे मुद्दाम हो स्पेसिफिक संकल्प प्रश्न किती तो विचार बाकीचे मेंबर आसा माझे लोक जे त्रास करता स्पीकर सर म्हाका मुद्दम सांगपाक हे जे तुका फिगर दिला ते सगळे ऍड केले जाल्यार इट कम्स टू 8.5 MLD फक्त 8.5 MLD जेन्ना तुम्ही म्हणटा 12 MLD ची आमचे रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार 8.5 वी आर हॅव्हिंग अ शॉर्टेज ऑफ 3.5 MLD कित्याक आमचे कडेन टँकूच ना जाल्यार थंयसर आता मुद्दम तुमकां सांगपाक सोदता अराउंड 6:30 PM water supplied to Vasco Murmagua released from Verna. पळया 6:30 सांचे तुम्ही रिलीज करता मागीर तुम्ही वाल ओपन करता ते डिटेलान वचना 10 राउंड आसता मागीर तुमचे 30 राउंड आसता 50 त्या डिटेलान वचना रिचीस मांगोर आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावता 11:30 आणि 11:30 पावल्या उपरांत द स्टोरेज एट मांगोर एंड वाडेम आर फिल्ड विथ प्रेशर देन वॉटर मूव्स टू मुर्मागो तेजे उपरांत मुर्मागो येता मुर्मागो आमच्या तारीवाड्याचेर जेन्ना पावता थंयसर बुस्टर लायलेले आसा हे बुस्टर स्टार्ट केतल्याक मारता ते रातचे 2:30 2:30 AM 2:30 मारता आणि तेन्ना उदक वयर हाडपाक लागून तांकां 4.5 kgचो प्रेशर जावं पडटा तेजे उपरांत इट टेक्स 3 hours to fill 500 cubic meter MBR at SEDA. Then rest of all other GLR, OHR are filled from the 500 cubic meter. Around 6:30 सांजचो पुरो संकल्प पुरो होता 6:30 हे उदीक रिलीज करता सड्याचे संकल्प आणि सर स्पीकर सर आणि सर आणि 7 तुम्ही आम्ही सांगपा ते तू सांगता स्पीकर मंत्री स्पीकर 7 तुम्ही बंद करता तुम्ही 6:30 म्हाका रिलीज करता उदक 6:30 रिलीज करता आणि 7 बंद करता म्हाका एक कोणाच्या वयर उदक मेळना एक कोणाच्या वयर उदक मेळना आयज आमचे त्रास हांव जाणा स्पीकर सर आयज म्हाका हेंच्यांनी म्हाका स्टॉप करपाची गरज ना हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता स्पीकर सर आयज हांगा कोणाक त्रास जायना सावथ गोवा लोकांक म्हाका त्रास जाता स्पीकर सर कित्याक आयज म्हाका सड्या वयले लोक डेली माझ्या ऑफिसात येता मिनिस्टर सर उलोवनी मरे सर कृष्णा sir, सागर he is facing genuine problem and I assure him आम्ही आता जो नवा प्रोजेक्ट घेतात आमचो रिक्वायरमेंट ऑल टोटल गोवाचो आसतलो 700 MLD आणि आम्ही 630 MLD दितात न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल पुट टुगेदर आमकां 325 MLD वॉटर सप्लाय येतली इन अनदर 6 months टाइम हे तुझे येतच एखादे वेळ जाय जाल्यार आता तुझे तुम्ही सांगले त्याच्या शिवाय आमचे पंप सेट्स 250 HP आसात ताजो पंप सेट तुका 100 HP आनी घालतात पंपिंग स्टेशन्स आसात ती 3 आसात हातून भितर जी GLR 800 वाडेंक हातूनय कनेक्ट करतात हातून ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान तुमकां आनी 3-4 महिन्या भितर सफिशियंट वॉटर तुमकां मेळटले 100% आसा कारण 325 MLD ऑफ वॉटर इन एडिशन टू एक्झिस्टिंग 650 630 हातून भितर येतले त्या वेळार सफिशियंट आणि आम्ही हाचे खातीरच ज्यो पायपलायनी बी घाल्ले आसात त्यो नवे घाल्ले आसात एखादे वेळ तुमकां एक फेल जाली जर जाय जाल्यार ताका रिडंडन्सी आसतली एडिशनल पंपिंग स्टेशन्स करतात तातून भितर आम्ही परत अप्रॉक्सिमेटली
साधारण 180 crores करून हे करतात इतके खातीरच की मेजर सप्लाय जो वतलो तो तुमकां मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक वतलो कारण मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर जशें ज्या प्रमाणे डेव्हलपमेंट जाता पॉप्युलेशन वाडटा बाकीचे हे सगळे फॅक्टर्स कन्सिडर करून आय एश्युअर यू दॅट तुमकां सफिशियंट वॉटर हे अनादर बाय एप्रील आसा तेन्ना तुमकां असो प्रॉब्लेम येवचो ना. स्पीकर सर स्पेसिफिक क्वेश्चन माझो तू विचारता स्पीकर अरे सप्लिमेंट क्वेश्चन वनूच जाला मरे म्हाका 3 आसा माझो अधिकार आसा 3 माझो 3 आसा सेकंड विचारता सप्लिमेंटरी 2 स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर ज्या प्रमाणे म्हाका सांगलेले आसा त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हांव स्पेसिफिक विचारता सप्लिमेंट 2 स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन once all this infrastructure जे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकर सर जे ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला जे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे 7 न्यू डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे आमचे येता साऊथ गोवान once all this infrastructure is completed हांव स्पेसिफिक विचारता चड उलयनासतना once all this infrastructure is completed will the existing internal water pipeline network in Murmugao constituency is equipped or will sustain to cater to the water need to the public. If not, any proposal is placed to replace the existing internal water pipeline Murmugao network in Murmugao. तुम्ही सांगले त्याप्रमाणे आता हे न्यू पाइपलाइन तुम्ही घालतले म्हाका एश्योर्ड केला की विदिन नेक्स्ट 3 to 4 I got your question. सो जेन्ना तूं म्हणटा की उदकाचे सप्लाय जातले तेन्ना इज इट आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मे इट बी तुगेले JLR आसतले ओवरहेड टँक्स आसतले किंवा पायपलायन आसतली यू विल गेट दी सफिशियंट हे आयले त्या बरोबर तुका सगळे बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसतलो सो यू विल नॉट म्हणजे परत आनी हो शॉर्टेज आसची ना. स्पीकर सर तुम्ही जे सांगला पळय आता ही न्यू तुम्ही पाइपलाइन घालतली जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो 35-40 वर्साची पायपो आसा ते धाकट्यो आसा ते कश्यो तो प्रेशर घेवंकूच शकना ना ते पाइपलाइन सगळे We have to do subsequent proposals for all these things. स्पीकर सर सजाय जर जाय जाल्यार हांव लिस्ट ऑफ सायमेंटेनियसली तुम्ही काडून दिता. हे रिप्लेस करपाची गरज आसा जी ओल्ड पाइपलाइन माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन Right now, तुझी problems आसा ती not because of the local infrastructure, failure of infrastructure. तरी आसतना आमी local infrastructure failure आसा ताका estimates केल्ले आसात तेय तुजे कडेन पावतले. Right now the problem is shortage in reaching to higher altitude. त्या खातीर problem आसा not because of the leakages at the local level. ते आमी करतले लोकल लेवलाचेर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय जी पंपिंग हांवें सांगला तशें एडिशनल तुमकां बुस्टर पंप सेट्स आसतले एडिशनल ज्या जाग्याचेर ओल्ड लायन आसात ज्यो ल्हान आसात त्यो तुमच्यो रिप्लेस जातल्यो आनी तुमकां सफिशियंट क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर विल बी सप्लायड टू एजो टाइम लिमिट सर कितल्या भितर जातलो एडिशनल पुरो विल सी द चेंज इन एप्रिल मंथ बिफोर दिस मान्सून पुरो कृष्णा सरकार एप्रिल फॉर बोला बस सप्लिमेंट 3 पुरो आता सप्लिमेंट 3 सर आमकां कनेक्टेडच जाता किती टाइम पास चालला कसं कृष्णा सरकार उलय तू उलय प्लीज बस necessary maintenance संकल्प बस staff and the required water tanker be provided for so that the people don't suffer at the time of breakdown pipeline damages संकल्प बस कृष्णा सरकार स्पीकर सर म्हजो तर बाय वेन आमकां थंयसर कितें जालां सर स्टाफ कमी आसा स्पीकर स्टाफ कमी आसा प्लस आमकां टँकर जे आसा पळय म्हजो पॉइंटेड क्वेश्चन स्पीकर सर इतलो उलयता रे संकल्प ए बस कर कृष्णा सरकार फक्त एक क्वेश्चन म्हाका एक क्वेश्चन आता करूया बरें तुझ्यान पयलीं आसा विजय बा आम्ही मारिल्लो तर गेलो दुसरे मारिल्लो तर गेलो त्यांचो विजय बा तेजें नांव तुझ्यान पयलीं आसलेलें एक क्वेश्चन स्पीकर सर इट्स लास्ट क्वेश्चन बोलून किती लास्ट answer Let him talk. He has a right to ask and he has, कृष्णा last question you give the answer उलय तू so that is what I am giving. Why are you last why are you question rising? तुका कित्याक उसायडा रे? अरे अरे बाबा मंत्री answering to him. 8 मंत्री वरां बसा 4 वरांय मेळना आता 2 वरांय मेळना आणि हर जल जल हे Question मिशन ताजो आसा. संकल्प पत्र एक केलना हे संकल्पाक वयलो तेगेले काय केलना हे कितें संकल्पाने सगळे जातले आम्ही संकल्प केलेला असा आमचा संकल्प पुराय जातलो संकल्प पत्र काय केलना मंत्री बसा. भाईसान मंत्री बसा कृष्णा उलय स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर
this question has been discussed for more than 40 minutes now. And just one. It is all right. This is a related question. Let him ask one We have by one. already 30 मिनिटां वेस्ट केल्ली आसा पयलीं फॉर नो रिजन. संकल्प आम्ही एक रिक्रुटमेंट प्रोसेस केल्लो आसा थ्रू PWD सोसायटी अँड जे 360 स्टाफ घेतले तातूंतले साधारण ते म्हाका दिसता की 250 स्टाफ आसा ते आमचे ह्यो लायन मेंटेन करपा आसतले. यू विल गेट दी स्टाफ ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टाफ. Next कृष्णा question. सरकार संकल्प अब्बास उलय. सर आज एक क्वेश्चन विचार. संकल्पान जितले उलयला हांव चड रिपीट नंबर 2. अरे आमकां प्रॉब्लेम आसा मरे. या पयलीं तेजें नांव आसलें. स्पीकर सर आम्ही डिस्टर्ब करतले आम्ही उलयता आम्ही डिस्टर्ब करतले. उलय. अरे तुम्ही डिस्टर्ब करता उलोवपा दिया मरतय. अरे उलय रे. कितें नेक्स्ट क्वेश्चन. बोर्ड गते उदोना. थोड्या एरियांनी ना Yeah. उदक येता. नेक्स्ट क्वेश्चन. Enough on this question. Enough. Next question. संकल्पान उलयला ते हांव सगळें रिपीट करना. म्हाका मिनिस्टरान पॉइंटेड सांगली. Next. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर Question number 3. ना कसो नेक्स्ट. 3A. तू हा मरे कोणी हांवें 2A पोस्टपोन केला. Yeah, so postpone. 3A. कशें म्हणटा? 3A. तर हांव उलोवंकूच ना. आमगे right तो. 3A. कोर. 3A. स्पीकर सर त्याने जो खरें म्हणजे 2A पोस्टपोन केला 2BC ताका विचारपाचो ना विचारो आणि म्हाका काय मिळता नाही आम्ही नाही. आणि तुवें दिल ना. इंदाक डिस्कस करूया. आता 3A. कॉल केलो क्वेश्चन. गोंयान कोडसो नाका. स्पीकर सर आय मे बी परमिटेड टू आस्क 3A. स्पीकर सर आन्सर बटन आय आमगेले हा. स्पीकर सर आन्सर एज पर माय कॉम्प्युटर शीट. स्टार्ट कोर रे. स्पीकर सर विचार. स्पीकर सर this question हांव ना संकल्पा भितली कित्याक हांव एक्चुअली तुज्या बरो चिंतालो हे मर्मांगा लागता मात तुवें चड टायम गेला. स्पीकर सर लेट मी स्टार्ट. स्पीकर सर हे जो प्रश्न आहा तो म्हाका दिसता आख्या गोंयकारान आम 40 जाणांक बसयलाय बिकॉज ऑफ दिस इज द मेजर इशू. आनीक स्पीकर सर बिफोर आय स्टार्ट आय वॉन्ट टू मेक इट व्हेरी क्लियर दिस इज नथिंग पॉलिटिकल बट उगडास करून दिवपा सोदता आमगेल्या सरकाराक. आमगेलो लेट डिफेन्स मिनिस्टर बाप मनोहर पर्रीकर 14 डिसेंबर 2017 विंटर सेशनाक हेच हावजांक सांगिल्लें दॅट गोवा डज नॉट नीड एक्सपान्शन ऑफ कोल. आनी तेजे रिजन सांगलें बिकॉज गोवा डज नॉट प्रोड्यूस ओ मॅन्युफॅक्चर स्टील. आनीक हे गोंयकारां पासत नाका आनी तेणें डबल ट्रॅकिंगाचेर सगळ्याचेर उलयलो आनीक कोळस म्हणटा गोंय नाक म्हूण सांगिल्लो. आनीक हे कोळशा लागून म्हाका दिसता बाप संकल्पाकूय भरपूर खबर आहा जेन्ना कोवीड जालें कितलो लोक मेलो कितले एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जालें डबल ट्रॅकिंग जालें हे सगळें कोळशा लागून जाता. आनीक हांव म्हाका सुद्दां सॅल्यूट कोता दो आय एम फ्रॉम अ डिफरंट पार्टी की बरें केलां ते मनशाचो मनीस सदां उगडास कोता. आमगे दोन सिकर जावं मनोहर जावं आनी तसोच बाब पर्रीकर आमी बाब पर्रीकराचे जायते समाधी बांदल्या सगळें केलां बट ही जी लेगसी तेणें जें सांगिल्लें गोंयकारां बसत हें खरेंच ताका एप्रिशिएट करपाचें आनी आय सल्यूट बाब मनोहर पर्रीकर आज ना आमचे मदें. आनी हांव सांगपाक सोदतां कित्याक हे मनशान गोंयचे पासत एटलिस्ट ऑन दीस पॉयंट हे कोडशा पासत गोंयकारांचें बरें चिंतिल्लें आनी खरेंच ताका मान. स्पीकर सर म्हगेलो प्रश्न आसा की मर्मागांव पोर्ट ऑथॉरिटी जावन म्हाका स्वता इट इज कॅटेगरी ए पोर्ट आनी अंडर EIA नोटिफिकेशन 2006 हँडलिंग ऑफ मोर दॅन 5 मिलियन टन्स कार्गो ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स जावची पडटा फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनीक जेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान व्हेरीफाय केलें एनवायरमेंट क्लियरन्स आहा वो ना जाल्यार हें म्हाका मागीर हांव क्वेश्चन विचारतलो बट बिफोर क्लॅरिफिकेशन वो कितें चोयना आसतना तांकां आमगेल्या स्टेट आमगेल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश एंड कन्सेंट टू ऑपरेट कोल हें तांकां दिलां. आनी हांवें एक RTI मागलो RTI आमकां डिटेल आहा तेजेर क्लियरली आमकां बरयल दिलो आहा. आय वील प्लेस इट ऑन द टेबल दॅट दे हॅव नॉट गॉट एनवायरमेंट क्लियरन्स. सो विदाउट गेटिंग एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हाका मिनिस्टराक जाण जावपा जाय कित्याक
RTI clear directly बरयला, they have not got environment clearance. Without having this, how does the Goa State Pollution Control Board has given them the consent to operate coal? हे म्हाका first question जा, because आणि हो कितें जाला, हो तेमी RTI कितें केला, ते MOEF New Delhi हांकां instead of that answer by तेंनी transfer केला. So I want to ask the कोणाक निवना first question, do you have this environment clearance To whom? to handle this coal more than 5 million ton? You have to have this environment clearance from the state government. Without having that, your Goa State Pollution Control Board has given them consent to establish and consent to operate. So show me that what you have. कोणाक दिवना म्हणटा तूं तू आमकां मर्मगांव RTI प्लेस करता मर्मगांव environment clearance since they are handling more than 5 metric ton million tons. स्पीकर Second mark केलो. स्पीकर सर मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी हाच्या हातूंतल्यान आतापर्यंत तीन कंपनीज ज्यो आहा पळय न्ही ते कोड हँडलिंग करता आनी तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स कितल्यो कंपनी साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड ताजे परमिटेड लिमीट अकॉर्डिंग टू द EC 5.5 आसा ओके हेजी जर एन्युअली जर पळयली जाल्यार ह्या वर्साचे सुद्दां सांगता तेंची लिमीट अकॉर्डिंग टू द 5.5 आसा ती 3.294 करता सेकंड जर अदानी मार्मागोवा पोर्ट ताची परमिशेबल लिमीट 5.2 आसा लास्ट इयर तेच्यानी 4.6 केला ओके थर्ड वन विच इज इन मुरीन डॉल्फिन ओके तेची 0.3 आहा तेच्यानी 0.1 केला ओके हाज्यो एनवायरमेंट क्लियरन्साची कॉपीज जी आसा पळय न्ही ही इश्यू तेच्यानी एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतला तिगूय जाणांनी आनी ते परमिसेबल लिमिटात आसा कोणूच परमिसेबल लिमिटात ना अशें ना ओके the coal handling at berth number 5A 56 southwestern port berth and port number 7 at Adani आणि coal handling morphine dolphin ओके यांच्यानी सगळ्यांनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स हे एस्टॅब्लिश हेतून घेतला फक्त एकूच जी आहा पळय न्ही which is in coal handling at the Marine Dolphin 1, 2 and 3 which is an operation is prior to 2006 and before issuing of the EI notification 2006 which is estimated cost of the Marine Dolphin which is 1, 2 and 3 is less than 50 crores. EI notification in 1994 which also doesn't require the environmental clearance in the Marine Dolphin 1, 2 and 3. Speaker sir, Honorable Chief Minister I charge is misguiding the House and the answers coming from there very specifically. Speaker sir, पयली सुवातेर मुखेल मंत्रीन जे आतां सांगला 3 कोडे 3 places, you said 3 places, you are on record. Speaker sir, I would place the record of the reply given in Parliament. आतां जे पार्लिमेंटान रिप्लाय दिलेलो आसा जो रिप्लाय आहा तेजेर this is a reply given to Captain Viriato Fernandes that berth number 6, berth number 7 west of breakwater mooring dolphin are handling coal and coke. There are 5 places that are handling. Honorable Chief Minister, your answer today what you have given, much suppose you have said that you are handling at 3 places. The different engine in the center says that you are operating even on west of breakwater. Why is this missing in your reply in Annexure B? जो पट Annexure दिला तितून तुम्ही सांगला की साउथ वेस्ट अदानी आणि मोरिंग डॉल्फिन 3 कोडे सेंटर सांगता 5 कोडे ही रिप्लाय हांव प्लेस करता. आतां स्पीकर सर जे मुखेलमंत्री सांगता सगळे पॉट लिमिटान आहा आमी प्रश्न हिंगा मांडलोलो JSW Jindal has violated all the norms 15, 16, 16, 17, 17, 18 3 orsa they have handled 10 million metric ton. There has a show cause that has gone. This government is sleeping. Nothing has been done to recover that amount. ये एक fraud. जे last time 1 minute हांव फॅक्ट आहा ते उलयता मान्य मुखेलमंत्री तुवें आमकां सांगपाक जाय की जेन्ना तुका खबर आहा की ह्याच 14 November you received a complaint. Goa State Pollution Control Board received a complaint saying that environmental clearance is not there. The way they are handling आज जे क्वांटम मुर्मुगांव पोर्टान जेन्ना हँडल जाता कसा हितून चोयल्यार पयली सुवातेर हो प्रश्न जो पार्लिमेंटा एक आन्सर आनी तुगेलो दुसरो आन्सर. हे मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी इज बिकम अ स्टेट विदिन अ स्टेट. देर इज नो कंट्रोल ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. MLAs आर नॉट अलाउड एक्सेस. ही इलिगॅलिटी जे जिंदाला जाली ह्या सरकारान कितें केलें कितली रिकवरी केली 4 महिने जाले
did you recover? Is there a legal notice that is sent? AG is sleeping with that file. It is sent for legal view. He is sleeping on it. So much loss. म्हणजे गोंयकारान कोळसो खावप. Speaker sir, गोंयकारान कोळसो खावप. हांव खबर करता मुगेले it is a matter is sub judice. Speaker sir, Speaker sir, करपा खातीर already matter sub judice आसा. कसं आमी 100% सबजुडिसच्या नावान सबजुडिस त्यांका स्टे ना केसली तो जे सांगता कसं पळय एक हांगा मिनिट जर कोण कोणाक मिसगाईड करिना कसं तो जे सांगता पळय ही न्ही, रिप्लाय त्यांनी हेचो उल्लेख केला इट बथ नंबर 5 and 5A and 6A दोन बथ नंबर 7 आणि मोरीन डॉल्फिनाच्या 1, 2 and 3 हे तीन वेगवेगळे आता क्लियर केला. मोरीन Because, sir, डॉल्फिनाक लागलेला whereas- EI नोटिफिकेशन 2006 त्या खातीर हे दोन्ही जे आहात त्यांच्यानी EC क्लिअरन्स घेतला. Because, sir, ती सांगता केस पळयली ती मॅटर सुप्रीम कोर्टात आसा आणि सुप्रीम Because, कोर्टात sir, फायनल जायना this फुडें is आमी best त्याची recovery of करतले. breakwater Speaker, sir, जे- ह्याच Speaker, सरकारान sir, ग्रीन सेस लायला. गोवा स्टेटीत एकूच ग्रीन सेस घेता आणि आम्ही बी उरलेला तो ग्रीन सेस घेवपी पुराय देशात आणि दुसरी खंयची स्टेट ना. Because, आणि त्या sir, खातीर सांगता आमी त्यांचोय बी जो ग्रीन सेस Because, sir, घेतले आणि माननीय कुठल्या मुख्यमंत्री स्टेटीक घेयना green cess. हो आन्सर जो तुगेलो हा west of breakwater why this much in the last 10 years there has been so many metric tons of coal handled. Why have you not put that in your answer? Why are you taka EC Because, sir, because, sir, taka taka तुम्ही गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक 14 नोव्हेंबराक कंप्लेंट दिलेली आसा. कंप्लेंटची Because, sir, कॉपी taka I will election place fee on the दिला table of the पयली. house. Speaker, There sir, is election illegal fee दिला तेका तितून क्लियर कट तेका 3 वर्षाचो रेकॉर्ड दिला त्यांनी काढून पळोवचो. Because, sir, Election also fee this वाच, is all वाच, misguided वाच, election. वाच, तेका Because, election sir, fee this is all misguided. Speaker, sir, Answer the answer हे wrong आहे. हे wrong आहे. Please. तुका election fee वाच. Because तुझे कळलं नाही. answer what? तुका election fee वाच. तुका election fee वाच. मातशे मुखेलमंत्री बाब सोक आणि रागार जायनाका. गोड गोड बोला मातशे ऐक. आता सध्या हांवें सांगला व्हेरी क्लियरली वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर हिंगा कोल आणि कोक एक्टिविटी चलता म्हणून केंद्र सरकार सांगता. हे डबल इंजिन सरकार दुसरे राज्याचे सरकार हेजेर एक्टिविटी आहा म्हणून हे तुमगेले आन्सरान ना. हिंगा तू कारवाई करतलो. I am telling you that this particular SAP does not have EC. It does not Speaker, have sir, EC. Speaker, sir, हांव तेका It does तेच not सांगता. have It is EC. in There Marine Dolphin. It is in Marine Dolphin and it is a EI notification Break. 2006. अरे west of breakwater. Cost. West of breakwater चे उलोय. West of breakwater. Speaker, sir, EI notification 1996. स्पीकर सर वो कोर्सो जाय कोणाको आमको गोंयकारा नाका कोर्सो कोर्सो. सर वो कोर्सो आमको नाका लेट मनोहर पर्रीकरान सांगलो कोर्स बंद करतो म्हणून कोर्स तू आनी कितें हाडटा Speaker, sir, हांव स्पीकर सर हो सरकार गोंय काबार करता सरकार कोर्स हाडलो गोंयकारा काबार करता तुम सागरमाला प्रोजेक्ट हटाय कोर्सा लागून हाडिना ना वो हटाय तुम्ही त्या सरकारान कोर्स हटाय वो कोर्स बंद कर वो गोंयकारा कोर्स नाका मनोहर पर्रीकर व्हडलें नांव कितें मनोहर पर्रीकर तू कोर्स बंद कर सर आज वो बीजेपी सरकार येला मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले पर्रीकरान कोर्स बंद करतो म्हणून तुमकां सांगिल्ले कोर्स बंद हाडलेलो कोर्स बंद करून सरकार काँग्रेसात देवयल्ले बीजेपी कोर्स बंद करतो म्हणून काँग्रेस काँग्रेसात देवयल्ले बीजेपी कोर्स वाडयताय सर कोर्स वाडयताय गोंया काबार कोताय कोर्सा लागून गोंयकारान नोट करपाचे हे गोंयकारान नोट करपाचे कोर्स हाडय बीजेपी सरकार कोर्स हाडटा गोंय काबार करपाक मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले कोर्स बंद करतो म्हणून कोर्स बंद करतो म्हणून हेंग मॅन्डेट दिल्ली कोर्स बंद करपाक हेंग मॅन्डेट दिल्ली ओय ना स्पीकर गोंयकारांनी बीजेपी सरकार हाडलो कोर्स बंद करतो ऐकून घ्या सांगता. गोंयकारांनी बीजेपी सरकार हाडलो कोर्स बंद करतो म्हणून मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले कोर्स बंद करतो म्हणून हे कोणा लागून कोताय बंद करे कोर्स बंद करे कोर्स बंद करे गोवा डजंट अरे स्पीकर सर सांगता
संकल्प मुझे फेवर उलयतलो कोर्स फोन करपा उलयतलो स्पीकर उलयतलो Speaker sir, Honorable Chief Minister and amka answer dilna. Will you look into the consent? It is a violation as per the Environmental Act. जे पण complaint दिलेली असा 14 नोव्हेंबराक. Your answer that has been given as per the RTI. RTI itself says that there is no environmental clearance in the record. Check your RTI. One second, let me finish. I'm not simply shooting in the air. RTI ha RTI चेर मेंशन केला की एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स ऑर्डरांक ना. नंबर 2 हिंगा जेन्ना इतले कोटीचे जेन्ना मिलियन टन एक्सपोर्ट जाता आणि एक आन्सर जेन्ना सरकार सांगता 3 कोटी दुसरे सरकार सांगता 5 कोटी. आय मेक अ चार्ज दॅट वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर ऍक्टिव्हिटी जाता. आमदार आता भितर घेना तेजेर तू इन्क्वायरी करतलो. युअर फिगर्स of export of coal done by your Goa State Pollution Control Board एक figure हा आणि दिल्लीच्यान एक दुसरो figure हा. Why is this discrepancy? सारखे ताळमेळ जायना. आता एकूच मिनिट म्हणजे The Goa State Pollution Control Board has not permitted Southwest Port Limited or Adani Marmagua Port Terminal to handle the additional quantity of coal or coke above what is permitted by the board is 2012. हाज्या वयर काहीच आम्ही परमिट करू ना. JSW केला ना करू कित करू ना. तू लास्ट टाइम असा आन्सर दिला स्पीकर सर. चीफ मिनिस्टर सांगला ऑलरेडी 10 मिलियन मेट्रिक टन 16 17 17 18 18 19 मिलियनच्या बाहेर आणि अकॉर्डिंग टू द AI नोटिफिकेशन ऑफ द 2006 तांका EC लागा ना. स्पीकर सर very clear. मुख्यमंत्री बाप very clear. तुझे आमच्या सांगचे तुगेले फिगर एक आणि दुसरे आमचे फिगर दुसरे कित्याक. मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी This is basically of speaker sir. This is environment violationचे नॉर्माचे हाल केलेले आसा. स्पीकर सर हेल्थ स्टडी फॉर इम्पॅक्ट ऑफ द कम्युनिटी. स्पीकर सर ऑब्जेक्ट स्टडी किती आसा. नंबर 10 आणि 11 ना स्पीकर 10 आणि 11 ICMR नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ अहमदाबाद टाइम झालो दिसता. टाइम झालो हय बरोबर आहा. टाइम झालो त्या खातीर टाइम झालो हय. आयज एक परत फोटो येवपाक जायो उलोवन तो आसा. स्पीकर सर आम्ही ICMR ऑक्युपेशनल हेल्थ अहमदाबाद हाजेर regular to estimate that prevalence of the obstructive and restrictive respiratory abnormalities among the coal handling workers and residents living near coal handling port. To determine the level of the heavy metals in biological samples, the blood, urine, coal handling workers are nearby residents, and to assess the socio-demographic characteristics in a general health status of the coal handling workers and the surrounding community, and to study the healthcare by seeking the behavior and health-related expenditure for the targeting populations, to compare the health parameters and expose the population, the coal workers hereby, with the suitable control, to prevent the recommendation to the improving the health condition is based on this study. Speaker sir, I am placing on the table of the house. आम्ही जो रिकॉर्ड केला त्यामुळे त्या रिकॉर्डाचेर घेवचे स्पीकर सर. आम्ही आमच्या सरकारान कितें केला तसो करपा जाय हे रिकॉर्डाचेर घे ताजेर येवली. स्पीकर सर हांव कोल हँडलिंगा खातीर आमी केल्ले कॉपी ऑन रिकॉर्ड घेवच्यो ह्योय रिकॉर्डाचेर दिता. स्पीकर सर हे रिकॉर्डाचेर घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर ह्या पोर्टान फाटल्या 5 वर्सांक जो कितें रिकॉर्ड आसा तोय रिकॉर्डाचेर घेवचो हे हांव ते मुद्दामून सांगता. कारण स्पीकर सर आमकां हावजात मिसगायड करपाच्या म्हणून हांवें हे सगळे रिकॉर्डाचेर हाडटा आणि हे सगळे जे आहा हे रिकॉर्डाचेर हाडप अत्यंत गरजेचे आसा. आणि म्हणून स्पीकर सर 5 नॉटिकल मायंड हे हाडटा आणि 2012 पासून आतापर्यंत कितलो आम्ही फुडलो बिझनेस घेऊया. आम्ही फुडलो बिझनेस घेऊया. शून्यकाळ उल्लेख श्री अलेक्स रेजिनाल्डो. The attention of the House is drawn to the concern of my constituents that they are not receiving water bills in time. Places like Nakedi, Kamoli,
Colony Raya, and many areas. Bills 3 months, 7 months, 8 months, bill letter. The government intends to take for getting the aforesaid issue redressed at the earliest. And also not to delay henceforth. Monthly bill sarki gorjechi TL dele bore podda. There are some genuine people. There are some genuine people who don't have ekda paisa asna. So I would request the government to take steps and make it auto-generated every month bill tenga pavada. Speaker sir. Speaker sir, the pendency is clear from December onwards. Henceforth, they will not face this problem. Next. Next. Second, Uria Lema. Speaker sir, माननीय मुख्यमंत्री हे माझे ऐकचे. पहिली वंदे मातरम. Fear and anxiety in the mind. मुख्यमंत्री माझे ऐके तुका. Fear and anxiety in the minds of the people due to the revival of the proposal of establishing a housing board project at Charamoddi, Panjorkoni in Kunkolim constituency. The land was acquired in the 90s, but the project was scrapped due to community resistance. This project could seriously impact the village's social and cultural fabric. The proposed land is presently used as a playground for different sports by locals, and a project here would deprive them of these facilities. The proposed project also threatens the heritage, environment and traditional way of life. The local Kunkolkars are agitated. Any new housing project could alter the demography and put a strain on the village's resources like water, electricity and infrastructure. Before taking any steps, the locals should be taken into confidence and the government should work in the interest and their welfare. The steps the government takes in this matter. Add koda हो project scrap केल्लो and board जाला तुम थिंगा भाईले मुंच्या हाडपाक प्रयत्न केलो मो. हे आमी आमच्या गावांत केन्ना दिवपाचे ना आणि तुई म्हाका दिसता लोकांक सांगपा जाय भिवपाची ना मो. मातशें सांग हे यू नो देट म्हाका खबर ना तुका भाऊजीन फोन मार जाला लोक सारक भियेले पांजोरकोणी भियेले थिंगात हो प्रोजेक्ट आमकां नाका हे उतर तूं थिंग दी 1990 हाडपाक प्रयत्न केल्लो लोक थिंग जेली पासून गेलो आहाय नाक मो आनी हे उतर तूं नाक मो आमकां आज सांग. स्पीकर सर, एक म्हणजे हांगासर खंयचोच प्रोजेक्ट हावजिंग बोर्डान एडवर्टायज करूंक ना, खंयचोच करूंक ना. तो बेश्टोच कोण तरी जमता आनी वगीच थंयसर दाखयता लोकांक संवय जाल्ली आहा. तर सरकाराची जागा, हावजिंग बोर्डाची जागा, ओके थंयसर कोण जे रावता पळय न्ही तांकां विश्वासान घेवन फाल्यां सकाळीं थंय कितें करपाक जाय पण हे ठरवूं येता आमदाराक विश्वासान घेता. ना बट आज सद्या हांव थिंग नाका थिंग केसलो तुका हावजिंग बोर्ड प्रोजेक्ट मुट्टा नाकाच थिंगा उदो सारकें ना रस्ते सारना तुका सांगिल्लें मरे सगळ्यांनी. तूं येयल्लो थिंगा इलेक्शन कॅम्पेन कोता आसतना भाऊजी थिंग बसून आसलो सांगिल्लें ना तुका लोकांक नाका म्हणून. अरे हांव इलेक्शन कॅम्पेन करपाक गोंयभर वयतलो. हय मागीर रायट गेलो सारकें रायट ना म्हणून तुका अधिकार आहा पूण तो प्रोजेक्ट आमकां नाका हे तूं आश्वासन दी. हावजिंग बोर्ड प्रोजेक्ट वेर वॉटर स्कॅसिटी संकल्प दोन ही जागा एक्वायर केल्या. फक्त इतकेच आसा हांव आमदाराक सांगता थंय कितें प्रोजेक्ट घेवपाचो पयलीं तो तुका विश्वासान घेवन लोकांक विश्वासान घेवपाचो लोकांक विश्वासान घेवन आनी ते हावजिंग बोर्ड प्रोजेक्ट थिंगा सद्या ना. लोकांक विश्वासान घेवन कितें करपाचें तें ठरया. हावजिंग बोर्ड प्रोजेक्ट को नाका. Fear and anxiety and uncertainty in the minds of the people of Goa arising from the prolonged delays in execution of key roads infrastructure projects across the state has also been flagged by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. So several critical roads works including highways, bypasses and connecting roads or four laning of Zuari Bridge approach to Margam bypass, highway expansion Pondaru Bomba, which are vital for public safety, economic activity, tourism activity, they daily commuting and reportedly running far behind the approved timelines. In some cases, more than a year. These delays have resulted in incomplete stretches, unsafe diversions, traffic bottlenecks, frequent accidents, and severe inconvenience to citizens, particularly students, workers, patients, and emergency services. Honorable Speaker, infrastructure is the backbone of development, and such prolonged delays not only escalate project costs but also expose the public to daily risk. The people are anxious to know when these works will be actually completed and who will be accountable for the delay.
I therefore seek to ask the Honorable Minister concerned the concrete steps the government intends to take to fix responsibility for delay, ensuring time-bound completion of ongoing road projects and restore public confidence by ensuring safety and transparency in infrastructure execution in the Goa state of Goa. Business copy. Anxiety raised by my colleague Sri Nilesh Kabra, I will take all the steps to see that whatever he has asked for, I will take an action. Next, Mandi Amdar Alfred Nicosta. Speaker sir, attention of the House is drawn on the difficulties faced by the general public while transferring arm license to their legal heirs. Next of kin, what steps does the government intend to take to resolve the issue? Speaker sir, हे मासे आमल्या तुगेल्या समाजाक गरजेचे आहे. चीफ मिनिस्टर जे आर्म लायसन्स आमगेले ते जाणट्यांक आलोले आता तेंगेले पायक सोन तेगेल्या भुरग्यांक ट्रान्सफर करपाक कलेक्टर आय डोंट नो यू हॅव गॉट इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द बिकॉज ना 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 ते होय ना ना ते जालें बट ते आमगे एसटी भाव जे आहाय तेंगे ते भोवणे बिवणे वचपाची आर्म लायसन्स आहा तेंगे आदली कोण मेलो आहाय तेंगे तितून ट्रान्सफर कोनाय लिगली कोराय न्हू तेंगे जमीन आहाय मात ते सगळे देर टू बी सम स्टेप्स नो बट तुम ट्रान्सफर कोनाय मागीर कायद्यान पयशे भरूंक पडटाय कायद्यान मागीर 25,000-30,000 आदोगाद घेताय just to transfer you make no if the father was having and if the father has died passed away तेगे चेड्याक थिंग तेगे भोवणी बिवणी बोन जाले हे देवा होस आमकां म्हाका सो स्पीकर यो जुरावर मेन्शन कर अल्टन बाप. ना देवा कित होस ना ना सगळे हांव ते भोवणे बिवणे ते बरे म्हण तूं माडचो होस आय काय स्पीकर सर अरे हांव उलयता तो कितें उलयता तूं मिनिस्टर जाला जुरावर मेन्शन कर अल्टन बाप. तेका उलयता अल्टन बाप. ना स्पीकर सर ना स्पीकर सर हांव अल्टन बाप. ना हांव कितें म्हण हे कायद्यान कितें आहा न्हू यू पुट सम गायडलायन फ्रेमवर्क आनी कितें करपा दी कित्याक तेंगेले जाय देव हांव सांगता वॉट एवर ते लिगल ना लिगल दॅट्स डिफरंट माय मुगे प्रश्न हेचो You have to address to me. Don't fight between among yourself. You address to me. But he stood up. Now you are permitted. Now you are permitted to mention Jurovar. Okay. You mention your I Jurovar. want an assurance from the Chief Minister of the Minister. You do that. What steps does the government intend to take to engage safeguard करपा right side Please behave simplify properly. Please behave properly. Path number Babji Tarunkar. Fear and anxiety in the mind of people due to constant delay in starting the 2M government hospital. Date of completion of work by GSIDC and inauguration of fully loaded hospital is what the people of entire Pedne Taluka is eagerly waiting for. Government needs to look into this issue very seriously. Speaker sir, you dogankui Honorable Health Minister and Honorable Chief Minister. आणि देवाकूय आज देवाकूय घाल झिरो आज देवाकूय घालपाचे हा बरें झिरो दोगांकूय स्पीकर सर इतलेंच हांव सोदता आयज आमचे स्थानीक थंयसरले हंगर स्ट्रायकाक बसला चेन हंगर स्ट्रायक आनी तांकां रिप्लाय मेळना दोगांय कडल्यान थंय कन्फ्युजन तेंचें जालां चीफ मिनिस्टर करतलो स्टार्ट की हेल्थ मिनिस्टर करतलो ते आमकां उत्तर दिवचें आनी केन्ना स्टार्ट जातलें आनी जर स्टार्ट जातले जाल्यार इक्विपमेंट सगळे इक्विपमेंट त्या डेटी प्रमाणे जातले हो ना. ऑनरेबल मेंबर अशें हांव झिरोआर मेन्शन पूण ताका आमी ऑलरेडी अश्युरन्स दिल्ली आसा की 30 तारखेक सुरू करचे तुटी जे आहा शॉर्टकमींग जे आहा त्या फेब्रुवारी पर्यंत आमी जाग्यार घालता. 30 तारखेक स्टाफ कशे घालतलो भितर ना ते प्रश्न येता. अरे तुका कित्याक पडला स्टाफ घालपाचे मिनिस्टर पळयतलो तूं कित्याक टेन्शन 30 तारखे भितर स्टाफ आनी सगळे जातले सांगले तुका थोडी जातले एश्युरन्स तुम्ही दितात ते मागतात थंयसर तुम्ही एश्युरन्स दिवचे म्हणून हांगा फ्लोराचेर चांगलं आहे बस म्हयनो सांगेल ना अरे ह्या 30 तारखेक So next, 30 तारीख लागीं पावली 15 दीस पूण जातले सगळे एश्युरन्स दिया तुम्ही आता दिले Bob Vijay Sardesai. Bob Vijay Sardesai. एक मिनिट आता माझे हांव म्हगेलें सांगता फकाणां कोणता fear and anxiety in the minds of people of Goa regarding the forthcoming municipal elections. There is widespread anxiety across Goa over the forthcoming municipal elections, with fears that ward reservations may again be announced at the last minute, causing uncertainty especially for women, SCs, STs and OBCs, and undermining free and fair elections contrary to Supreme Court rulings.
I urge the State Election Commission to immediately finalize publicly notified ward reservation for all municipalities and the City Corporation of Panjim. Speaker sir, हे State Election Commissioner आता असा पयली DMA अंडर येताले आमी कोर्टान गेले आमी जिखले आणि ते आता स्टेट इलेक्शन कमिशनराकडे येता. आज सकाळी हांवें स्टेट इलेक्शन कमिशनराक बाब मिनीन डिसोजाक फोन केलो हे विचारपाक. तू डायरेक्ट ना फोन केलो विचारपाक. No, I have a right because I am aggrieved. I have raised this as 0 hour. Taka is unaware of your cabinet decision on 30/12/2025. तुम्ही जे डिसिजन घेतला टू फ्रीज डिलिमिटेशन पेपरार आयला 31 तारखेक की 30 तारखेक तुवें डिसिजन घेतला म्हणून की डिलिमिटेशन आनी जावचें ना. कॅबिनेटान घेतला म्हणून आयला पेपरार. दोमी नवेच तुम्ही हेच करतात सगळ्या पेपरांनी आयला की डिलिमिटेशन फ्रीज जाला म्हणून. मग तुम्ही किती कॅबिनेट केला तर तुमचे बुर्रा फेस्त मरे कॅबिनेट आहे बरे स्पीकर सर तो मग ते बुर्रा फेस्ता बिस्ता कितें काडटा अरे तू पेपरार येयल्ले कित्याक वता तुका विचार मरे तू तशें न्ही पेपर पोस्ट कॅबिनेट प्रेस कॉन्फरन्स जाता म्हाका दिसता कॅबिनेट टॉप सिक्रेट इन्फॉर्मेशन आनी दिनाय पोस्ट कॅबिनेट नो आता कितें लिपून दवरता टॉप सिक्रेट. नो वन मिनिट स्पीकर सर हांव हायकोर्टान वतलो फाल्यां नाल्यार. स्पीकर सर तो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो परव्यू रायट स्टेट इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन पूण इलेक्शन डिपार्टमेंट आणि तू मंत्री म्हणून हांवें काडला तेजे रायट्सूच स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिले. एक मिनिट स्पीकर सर ही खरी खबर की डिलिमिटेशन फ्रीज जाला म्हणून काय फोट हांवें तरी कन्फर्म करपाक लायला आतां सांगता तुका करूंक ना. Because sir, I am placing on the table of the House. Planning and post cabinet DMA drops ward delimitation ahead of municipal election. अबे अरे पेपर हो गया था. विषय था वो पेपर तुमचा पेपर गट तुमका म्हणून गट असतात थोडे पेपर त्या पेपरात आयलाय तुम्हाला सोयऱ्याचोच तो घे दी करून दी. हा DMA म्हणून तुझे डिपार्टमेंट DMA इज फ्रोजन म्हणून आयला. अरे बाबा पेपरार येता तुम्ही काढतात वोटिंग मरे अशें म्हाका कळना हें कितें गव्हर्नमेंट इतली वोटिंग उलयता स्पीकर म्हाका कळना स्पीकर सर गोंय खंय पावला तें मेन्शन केलें आमी सांगलें इट इज अ स्टेट इलेक्शन कमिशन. अरे स्टेट इलेक्शन कमिशन बरो आहा. आय वॉन्ट टू नो एज अ म्युनिसिपल आय एम असोसिएट मेंबर ऑफ द काउन्सिल बाय द वे. आय वॉन्ट टू नो वेदर delimitation has been frozen, then whether elections are going to be held, and if they are going to be held, delimitation and reservation will be told in time. Election. काय तू जिल्हा भाषण करतो? Speaker sir. एक मिनिट सीएम सर जिल्हा इलेक्शना तुवें नोटिफिकेशन काढले आम्ही बी जिल्हा इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केले एक तू आम्ही जिखल्या जे जिखल्या एक मिनिट ऐक थंय तुवें नोटिफिकेशन काढल्या नंतर वुमन रिजर्वेशन केले चेंज केले आफ्टर द नोटिफिकेशन ऐक स्पीकर सर why I am telling you is history should not repeat itself. This is not a good administrative move that you first declare, you notify and then you change. असे जाऊंक जायना हे म्युनिसिपालिटी वेळा असोच तू घोळ करतलो काय कितें काय तुम्ही लिपून जिखूंक सोदतात डायरेक्ट आता डिक्लेअर केला भंय दिसता तुमकां पडटले बी काय म्हणून बिकॉज सर डायरेक्ट विचारलो बिकॉज सर जिल्हा पंचायतीच्या वेळारूय कोण तरी हायकोर्टात गेलो हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिली की तुमचे वुमन रिजर्वेशन कमी जाला आनी एक वुमन रिजर्वेशन करूंक जाय म्हणून केल्ले चेंज त्याच्या वेळार. आता हे स्टेट इलेक्शन कमिशनाच्या परव्यूवान येता स्टेट इलेक्शन कमिशन हे जे आसा पळय न्हू रिजर्वेशन्स ठरयता मंत्री ठरयना. Delimitation. एक मिनिट I am the petitioner, our party is the petitioner in Supreme Court. थंय पयलीं तुमचो गव्हर्नमेंट सर्वंट स्टेट इलेक्शन कमिशनर आसतालो ताजे खातीर सुप्रीम कोर्टान बाब रोहिंग्टन नरिमनान हें दिलें कितें जजमेंट दिलो आता रिटायर्ड ताका पळयतालो तो ना तो रिटायर्ड तो बरो आहा आतां तुजो सोयरो जालो ताणें जजमेंट असो दिलो की तुमकां ठो केलें सोमतें अशें केलें की बाबा गव्हर्नमेंट सर्वंट जावंक शकना गोंयच्यान स्टार्टींग ऑल ओव्हर द कंट्री. एक मिनिट स्पीकर सर अशें कोर्टान परते वचपाक आमकां लावनाकात. तुमच्यान फ्री अँड फेअर इलेक्शन करपाचें तुमचे आसा इच्छा काय ना अशें जाल्यार तुमी डिक्लेअर करतले ना तें सांग म्हाका. फ्री अँड फेअर इलेक्शन जातलें आनी टायमार इलेक्शन जातलें स्टेट इलेक्शन. केन्ना तें टायम म्हळ्यार कितें
काय म्हणजे म्हाका सांग केन्ना तो मार्चान टेन्युअर सोंपता न्ही हांव नकळो तुका खबर आसतलें स्पीकर सर मार्चान टेन्युअर सोंपता इलेक्शन कमिशनान प्रपोज करता त्या डेटीक जातले शेवटी एग्जामी कन्सिडर करच्यो पडटा ओके आनी एट प्रेझेंट आसलेली फेस्टिवल कन्सिडर करची पडटा ती करून रिझर्वेशन आनी डिलिमिटेशनाक फेस्टिवल लागना ना ते प्रोसेस चालू ते आसता तूं आतां करतलो काय म्हणटा हांव स्पीकर सर हे जे प्रपोज डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशन डिलिमिटेशन प्रोपोज्ड बाय डीएमए धाडटा ओके आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन फायनल करता रिझर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमिशन फायनल करता ते हांव प्रोसेस जाणा हांव तुजे कडेन विचारता तूं हे इन टायम करतलो काय लास्ट मिनिट करतलो स्पीकर सर इन टायम जातले इन टायम म्हळ्यार कितें इन टायम म्हणजे तेच्या पयलीं प्रपोज जातले हेच्या केन्ना इलेक्शन केन्ना आतां मार्चान इलेक्शन आहा जानेवारीन म्हाका कळटलें काय हांव एसटी जातलो आनी रिजर्व जावन भायर पडटलो ते हांव विचारता तुका एसटी कित्याक जातलो अरे झिरो आन्सर गिव डोंट स्पीक लायज यू हॅव टू स्पीक द ट्रूथ हे स्पीकर जर आमी गव्हर्नर जनरलान सांगचें पडटलें नाजाल्यार हायकोर्टाचेर दार धरवचें पडटलें बाब वेंजी वेगस fear and anxiety in the minds of general public of Goa due to the re-notified Regional Plan 2021 for the state of Goa, prepared under the provisions of Goa Daman and Diu Town and Country Planning Act 1974, proposes the development of roads measuring 10 meters, 15 meters, 25 meters and 30 meters in width across various villages and all internal roads across Goa. This proposed roads has created a lot of displacement of families, loss of agricultural land and ecological sensitive land, disruption of traditional village layouts and adverse impacts on the socio-cultural and environmental fabric of rural Goa. Speaker sir, the House should resolve that to re-notify the re-notified Regional Plan 2021 to the extent that it proposes 10 meters, 15 meters, 25 meters, 30 meters roads in the villages of Goa, either to be re-notified or de-notified with immediate effects. Because जे रिजनल प्लॅनाचे 10 मीटर, 15 मीटर, 25 आणि 23 मीटर प्रोपोज रोड म्हणून दाखवलो आहे. ते प्रोपोज रोड आता ते साइडीन लोकांगे बाटा हाय, गोरा हाय, दुर्ग हाय. आता तुमगेले जो एडवोकेट जनरल आल्लो, he failed to protect our state, आमगे स्टेट राईट आणि सांगपाक की बाबा हो प्रोपोज रोड म्हणजे ते एक्वायर झालं नाही अजून प्रोपोज आहे वाऱ्यार आहे आणि ते वाऱ्यार आहे त्याची आज डिमोलिशन जायता लोकांगे दुर्ग मोठा आहे हे मोठा आहे आणि तुमचे आता माझे घर म्हणून हाडा ते सोबोवपाक पूण ते सोबना सो मुगेलो डिमांड हांव रिक्वेस्ट करता की हे 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर 30 मीटर आमगे कोरमोणी इगोज वयता तुमगे येसो येजान आमगे कोलवा त्रास जाताय देवळा त्रास जाताय तुये डिनोटिफाय करचे हेजे चर्चा करची हे मुगेले मागणे of order. सभापती महाशय पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज मिसगायडिंग हे पहिली पासून आसा आता नाही हे जुने 84 पहिली ना कित मिसगायड सांग कित मिसगायड कितें हा बिकॉज सर आता मिनिस्टर उब रावन म्हणटा मिसगायडिंग व्हॉट इज मिसगायडिंग बिकॉज सर 30 मीटर तुवें प्रोपोज रोड म्हणून दाखवला रोडाचे दुर्ग मोठाय घर मोठाय आणि तुम्ही त्याचे काय करू शकत नाही तुमचे एक्वायर केलं ना आणि तू म्हणताय की हे पोन्ने खबरूच लोकांक त्रास जाताय लोकांगे दुखना हाय लोकांगे मारे हवलाक आमगे सगळं मोड येता सर हेजे म्हाका वी नीड सम काइंड ऑफ शॉर्ट प्रोसेस टू डिनोटिफाय करतलो या रिनोटिफाय करतलो दिस पर्टिक्युलर हो विषय ऑनरेबल मेंबरान ब्युरोवर मेन्शन केला ऐकून घेतलाय हा कित सांगला नोटेड नेक्स्ट Antonio Vaz. Speaker sir, there is a fear and anxiety among the people of Kelosi, Lotoli and Keserwal that once the flyover from Toyota Sarvia to Kortali is constructed, there will be no access through Toyota Sarvia junction and Keserwal junction for the people of to come via Durbat and Wadpai ferry to work at Verna Industrial Estate and go back home. The people of Lotoli, Kelosi, Velvado will be difficulty to traveling to Verna and further destination, and also there will be hardship, inconvenience for residents of Keserwal area
guest house, Kesaral Hotel and Kesaral Spring without access to the internal road. It is requested that the underpass may kindly to construct at the above mentioned site and enable public to utilize this internal road to travel in the shortest possible distance. Speaker sir, आमची कोट्टाली जे स्प्रिंग टॉयोटा शोरूम आसा थंयसर आमकां अंडरपास जाय कित्याक आमकां 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता आनी हे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी मडकय आनी नुवें हे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोतली लागता मडकय लागता वाडपय ह्या फेरी लोक वयता आनी थंयसर अंडरपास रोड आमकां जाय आनी आमचो डिमांड आसा लास्ट टायम आमचो दिगंबर सर सायडीर येयल्लो आनी ताणें आमकां सांगलें जाता ते बेगीन आपूण तो रोड करून दिता म्हणून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं मातशें म्हाका एक एस्टिमेट दिवचें हांगा रोड दिवपाक. कितें जातलें करूया. Noted his request. He is aware on his request. I have visited the sites also. I have told him I will discuss with my engineers and then call him also for discussion. Okay, thank you sir. Next, Praveen Arlekar. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of the people, especially among SC/ST committee. Whether government is serious to construct Ambedkar Bhavan in the state of tentative date by which the foundation will be laid by the Department of the Construction of Project. Speaker sir, the CMan सरान promise केले आंबेडकर जयंती दिसा कितें फाउंडेशन स्टोन घालतलो म्हणून ते अजूनही काय त्याची जागूच ना ताका लागून मिनिस्टरान सांगचे हे केन्ना पासून हे फाउंडेशन स्टोन घालून दितात. Speaker sir, the government has already paid 6.10 crores to housing board for a plot. आणि हो प्लॉटाचे आमचे कन्व्हेन्स डीड जाले नंतर आमकां वी विल सी दॅट द एस्टिमेट करतले आनी तातूंत भितर आमी फाउंडेशन स्टोन घालतले. 6 कोटी 10 लाख रुपया आमी हावजींग बोर्डा कडेन तांचो प्लॉट घेवपा खातीर सरकारान ऑलरेडी दिल्ले आसात. ती कन्व्हेन्स डीड करपा खातीर आमी पेपर फॉरवर्ड केल्ले आसात. वन्स इट कम्स इन आवर पोझिशन देन वी विल प्रोसीड विथ दी अदर फॉर्मेलिटीज. आनी कितलो टायम लागतलो तो सांगचो ना. एज फास्ट जाता इतले सरान करून दिवचे. रोकडेच पोझिशन येतकच रोकडेच आमी एस्टिमेट करतले. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन this proposal is also discussed with the Honorable MOS Minister Ramdas Athavaleji for getting funds for this. आमी दोन्ही वटच्यान कितें जाता ते पळयतात. The state government as well as the we get the funds from center. बाप संकल्प आमोणकर. Speaker sir, illegal operation of taxi by Taj India counter at WM Airport. Attention of the House is drawn to the serious plight of local taxi operator at WM Airport due to alleged illegal operation of prepaid taxi counter operated by Taj India Tour. It is reported that the Taj taxi counter operated through their proprietor Mr. Ranveer Singh signed agreement with the local taxi operator for engaging their taxis and charged them ₹1 lakh per operator and failed to fulfill the contractual agreement by not using their taxis and not returning their money, thereby committing fraud and criminal breach of trust. It is also reported that the said entity now operates its own fleet of taxi at the airport, thereby depriving local residents and duly registered taxi operator of their legitimate livelihood. It is further alleged that the driver engaged by this operator are from outside state and do not possess valid taxi license badges and do not have police clearance certificate. Additionally, it is alleged that the approved and notified fare structures are not being followed, resulting in tourists being charged exorbitant and arbitrary fares, which has also tarnished the image of the state. Steps the government intend to take in this regard. Cruz Silva. Speaker sir, I wish to draw urgent attention to the decade-old agitation of Dandiyawad Chinchani residents, which has reignited following soil testing by the National
Highway Division of PWD along the proposed National Highway 66 flyover alignment. The people of Chinchini have constantly demanded a road bypass instead of a flyover, fearing displacement, disruption, and risk to homes and lives. Despite repeated appeals, consultations, and even no objection certificate issued by local commandant body for land acquisition, the government has failed to provide clarity. Residents now face deep anxiety as soil testing proceeds without transparency and they feel betrayed after years of assurances. I therefore urge the Honorable Minister of Public Works to immediately convene a joint meeting involving PW officials, highway engineers, land and environment authorities and local panchayat leaders to clarify the exact alignment and scope of National Highway 66 within Worli constituency. Second, assess the social and environmental impact of the proposed expansion. Third, ensure community consultation and transparency of all planning stages. Fourth, explore alternative alignment or mitigation strategy to protect vulnerable areas. Chinchini village is built on heritage, ecology and community strength. Development must proceed with full awareness and respect for these values. I trust the Honorable Minister leadership will ensure that our people are not left in the dark and that their voices are heard. Speaker, sir, almost 20 वर्ष जाली हो इश्यू चलता आनी लोक कंटिन्युअस पयलीं मिनिस्टराक मेळ्ळाय चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळाय प्लस पयलीं MLA सगळ्यांक तांकां फटयलो आतां काल आख्खो लोक रस्त्यार येयल्लो हांगा तेंचे सॉयल टेस्टिंग स्टार्ट जालां सॉयल टेस्टिंग सारकें घरांत तेंकून सॉयल टेस्टिंग चालू आहा सो म्हाका एक एश्युरन्स एक मिटींग जाय स्पीकर सर हे रेजिडंट्स हे लोक आमचो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट हायवे श्री नितीन गडकरीकूय मेळ्ळे आनी ताणें एक एश्युरन्स दिला जरी तर गोंयच्या गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल धाडलो की ते अलायनमेंट चेंज करपाक ते कन्सिडर करतले म्हणून सो म्हाका एक एश्युरन्स दी तूं हे प्रपोजल धाडलो जाल्यार Speaker, sir, the people from Chinchini, when I had taken over the portfolio, they had called on me. I had arranged a meeting of theirs with the engineers. And I told them, I will see if something can... Speaker, sir, tu assurance the file dillo adi Nitin Gadkari ko ek appointment teko discuss kartulo muna. Appointment ge government an to propose kelo consider kotu mun सांगितलं. When Mr. Gadkari comes here, I will fix up a time for it. Because आज सध्या काम चालू आहे नाले तर आज बंद तो स्ट्रेच बंद आता ते फक्त 2 किलोमीटर डायव्हर्जन मागलं तिंगा ना तो स्ट्रेच बंद हायवेचे काम म्हजे काम नाही रे गव्हर्नमेंटाचे नाही रे सो गव्हर्नमेंटाने प्रपोज आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर